नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबश्या फावटी आमी पळयतात की सामाजीक कार्यकर्ते हे समाजा खातीर वावरत असतात आणि ते चडशे 30, 40, 50 अशा वयोगटांतले आसता. पूण आयज जे आमच्या वांगडा मानेस्त आसा ते 14-13व्या वर्सान पदार्पण करता आणि तेंचे सांगपाचें म्हणजे खुबशे अशें तेंच्यांनी समाजा खातीर कार्य केल्ली आसा. आमच्या वांगडा आसा रोकेझिनो डिसूजा. सर, तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीक येवकार. सर नमस्कार. सर, तुमकां फर्स्ट क्वेश्चन हांव विचारपाक सोदता तो म्हणजे की एज इज जस्ट अ नंबर ही म्हण तुमकां सारकी सोंपता, कित्याक ती तुमी 14-13व्या वर्सान आयज पदार्पण करता आनी तरी सुद्दां तुमी समाजा खातीर वावुरता. कशें जाता हें सगळें? कितें मोटिवेट करता तुमकां हें सगळें करपाक? पयले सुवातेक आज तुमी म्हजो एक विचार घेवपाक आयले पळय हांव तुमकां प्रुडंट मिडियाक आनी तुमच्या सगळे टिमीक ह्या म्हज्या जाणटेपणाक एक मान दिवन हांव तुमकां नमस्कार करतां. आनी म्हजी सुरवात पयली देवाक आर्गां दितां की म्हाका ही 74 इयर्स आज भितर जाता जाल्यार 2 तारखेर ऑगस्टाचे 1948 हांव जल्मलो ह्या म्हज्या सोबीत गांवांत वेलसांपाली विलेजींत. आनी म्हजो बापूय जावन आहा मार्कूस डिसोजा आनी म्हजी आवय रोजा मारिया कितेरिया पिरीस. हांकां हांव ह्या घराब्यांत जल्मलो. आनी ह्या घराब्यांत जल्मतांच जसो हांव वाडोता 19-20 वर्सां पावता म्हाका यूथ अशें म्हज्या रोगतांत तयार जालें. आनी म्हाका दिसलें की हे विलेजींत कितें तरी करतलो. आनी हांव एक पॉलिटिकल कॅरियरांत भितर सरपाक कारण म्हळ्यार तेन्ना 2 पानां हे प्रचार चलताले डॉक्टर जागृत सिकेरा आनी आमचो डॉक्टर बार्बोस प्रोत बार्बोस संपलोलो. हेंच्या बरोबर म्हाका भोंवपाक मेळटालें. एक पिकअपाचेर जायते गांव चोवपाक मेळटाले, मिटिंगेक वयतालो आनी तेंचें उलोवप भाशण जे ते दिताले हे पॉलिटिकाचेर युनायटेड गोवन्स तेन्ना म्हाका खूब मजा एक वतान मजा दिसताली आनी हांवूय असलो जातलो काय हो विचार म्हज्या मनांत येतलो. सो तेन्नाच्यान तुमची करियर चालू जालें बेजिकली पॉलिटिकल अँड सोशल लायफ. हय, पूण तेन्ना आमकां वोटींग नासलें. हय. आतां वोटींग एट द एज ऑफ 18-16 जालां तेन्ना 21 कितें आसलें दिस म्हाका. 21 आसलें. पूण वोटींग नासलें. बट आमकां कितें जातालें ते पिकअपाचेर वचोन कोका कोला कार्टून हाडून गाडयांत दवरप, कोका कोला फ्री पिवप एक उमेद दिसताली. आनी हेजेर सोन हांवें म्हजें कार्य सुरवात केलें पॉलिटिकल कॅरियर. आनी वेलसांव हांव धाकले भुरग्यां युथाक घेवन कितें करपाक लागलो कार्य. आनी हें करता आसतना म्हाका कडेन पयशे नासले, हांव काम करनासलो. तेन्ना मुगेले फ्रेंड्स आहाय तांचे कडेन हांव कितें गिफ्ट मागतालो हे आमच्या युथान दिवपाक, स्पोर्ट्स करपाक आनी कितें हे भाशेन मुगे सुरवात जाता मागीर मुगेलें इलेक्शन बसपाचें वेलसांपाली पॉलिटिकल पंचायतां येवपाचें म्हाका लोक मुखार सरले. आनी जेन्ना 1991 to 1997 2 टर्म पंचायतांत हांव एक टर्म मुगे ह्या वॉर्डान जिखोन येयलो पालीच्या. आनी जेन्ना ते लेडीज जाले म्हाका फालवाडे लोक म्हणपाक लागले तूं आमच्या वॉर्डांत यो. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें म्हजो वॉर्ड सोडून हांव दुसऱ्या वॉर्डान वयता हांव जिखतलो. पूण त्याय वॉर्डान हांव जिखलो आनी म्हजो कार्य 7 वर्सां 1991 to 1997 हांव एज ए पंच म्हणून हांवें मुगे वेलसांपाली विलेजींत काम केलें. ओके. सर, एक इतली वर्सांची तुमची कारकिर्द आसा, एक खंयची मेमरी जर तुमी आमच्या ऑडियन्सा वांगडा शेअर करूं शकता? जी म्हाका दिसली ती जेन्ना हांव आमचे लिडरांचे चोयतालो तेन्ना ते कोणाकूय तरी कितें दिवपाक सोदताले, आपल्याक घेवपाक सोदनासले. डॉक्टर सर्गेस संपलोलो जाक सिकेर, डॉक्टर प्रोत बार्बोस, मागीर आनी तशें तुगेले संपलोलो जेराल्ड पेरेर युनियन लिडर. हे कडेन न्हू म्हाका जायती म्हायती मेळ्ळी. ते आपल्या पासून कांय कोनासलें. जेराल्ड पेरेर एक बरें दोळे कॅन्सर हार्ड येदें हार्ड वास्को शारांत युनियनाक बरो स्ट्रॉंग फेथ दितालो आनी हांव तेज्यो मिटिंगे आयकूंक वयतालो.
आनी येतना म्हाका दिसलें हे पॉलिटिशियन आपल्या पासत कांय कोनाय पूण लोकांक दिवपा सोदताय. तेजे भाशेन मुगे कॅरियर भितर सोदतकच हांवें म्हज्या पासत कांय केलें ना. हांवें म्हज्या हेल्था चोयलें ना वो कांय केलें ना. हांवें डेवेलॉप जी वेलसांव विलेज कशी कितली हार्डी आहा. आमच्या वेलसांव विलेजीचे वेलसांवपाली चडशी विलेजीचे एक पेपरांचेर नांव येनासलें. जायते व्हडले व्हडले शिंकलेले मनीस आसताले पूण तुमचे मिडियाचेर सोन आमचे वेलसांव हांव कितें कार्य करता तें पोट जोडूंक लागलें. आनी तेन्ना लोक म्हणपाक लागलो येस तुका तरी देवान असलो हें दिला तो तूं आनी मुखार काम कर. मागीर हांव धाकले इशू घेवपाक लागलो आमचे वॉर्डाचे दुसऱ्या वॉर्डाचे. आनी तेन्ना आमचो चाचील बाब MP आहलो आनी तेका टेलिफोन डिपार्टमेंट इंचार्ज तेको जातालें. हांवें लँडलायन फोन आमच्या 274153 ह्या नंबरांचेर आख्खे वेलसांव लोकांक तेगेल्या घरा कडेन वचोन फॉर्म भरून हांवें लोकांक सगल्यांक ही कनेक्शनां दिलीं. पयले मुगे गांवांत हे लँडलायन फोन येयले आनी ते म्हाका बाब चाचिलान खूब हेल्प केलें. दुसरें PWD उदका लायन. जेन्ना म्हजो स्वभाव असो आसलो की सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सलाम करपाक. कित्याक ते गव्हर्मेंट ऑफिसर हांवें चोयला ते भाशेन ते 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां ते चेराचेर आसता. मिनिस्टर MLA येताय वयताय. हांवें मुगे रिलेशन सदांच आज पर्यंत हांवें गव्हर्मेंट ऑफिसरां कडेन टॉप लेवलाचे ते पिवना पासून हांवें रिलेशन बरें दवरलें. ताबडतोब म्हाका हांव जेन्ना दुसऱ्या टर्माक फालवाडो बसलो हांवें अंडरलायन पायपलायन सगळ्या विलेजी पावयली. सो असलें काम देखतोगच मागीर हांव इनवॉल्व जालो. पॉलिटिशनां बाराबर भोंवपाक लागलो. MLA बाराबर भोंवपाक लागलो. जायते म्हाका तेमी म्हजेर हें दिली. युनायटेड गोवन्सान म्हाका सेक्रेटरी केलो युथाचो हिंगा. तेच भाशेन काँग्रेसांतूय हांवें काम केलें. आमचो बाब एडवर्ड फालेरा बराबर लुइजीन बराबर सो हेंच्या बराबर हांवें काम केलें. सो येता आज म्हाका तरी लोक वळखता एज अ सोशल वर्कर आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान ते म्हणपाक लागले तो एक वेलसांवचो सोशल एक्टिविस्ट. ओके. तुम्ही शेतकार असोसिएशनाचे सुद्धा प्रेसिडेंट आसात. आतां आमचे हिंगा पाली शेतकार असोसिएशन आहा. पाली शेतकार असोसिएशनाचेर तेमी चोयलो की हांव म्हाका एक विंचून काडपाक आनी तेणी म्हाका चेअरमॅन केलो. आतां फाटीं आमचे 3 वर्सान काबार जालें. परत सेकंड टर्म म्हाका पोतून दिलो. सो हे हांवें कितें हातान घेयलें. सो आमचो कोर्ताली फार्मर्स क्लब आहा तेणी म्हाका खूब आदार दिलो. मेशिनरी फ्री दिली. जसो तेजो चेअरमॅन आहा बाबा आंतोनवाज आमकां रोवपाक शेतां पाड आसली ती परत रोवपाक म्हाका जायतो तेजो आदार मेळ्ळो. आनी लोक खुशाल जालो की जी पाड आसली ती शेतां पोतून करपाक. आनी तेच चिंतून म्हाका तेणी सेकंड टर्मूय म्हाका दिलो. आनी तेज्या बराबर म्हाका आनी एक हें मेळ्ळें की म्हाका पाली कोमदादीचो अटर्नी म्हाका एपॉयंट केलो. सो हे हेजेर हांवें पाली कोमदादीचो अटर्नी जातांच हांवें लोकांचे टॅनन्सांची ज्यो शेतां तेंच्या नांवार करपाक कितें करपाक तांकां जायतो आदार केलो. आनी तेच भाशेन शेतकार असोसिएशनाचेर जे म्हाका बरे ऑफिसर मेळ्ळे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर तांचे हांवें कृशी कार्डां करपाक फॉर्मां दिलीं. आनी आज म्हज्या गांवच्या लोकांक जायत्या लोकांक ही कृशी कार्डां हांवें म्हज्या हातांतल्यान तांकां दिलीं. आणि एक उल्लेख जाता तो तुमचो सारको म्हणजे कोविड काळान तुम्ही खूप मदत केली. ह्या काळान सगळ्यांत चड लोकांक त्रास जाला आणि त्या वेळाचेर तुम्ही तांकां प्रत्येकाक धांवले मदत केली त्या बद्दल मातशें सांगा. सर हे सांगपाक म्हणलें जाल्यार पयलो काळ जो कोविडाचो लॉकडावन म्हाका आज पासून न्हू दोळ्यांतल्यान दुकां येता तें चिंतलें जाल्यार लोकांक भुरग्यांक दूद ना सकाळींचे ब्रेड ना अशें आमी पळयलें. गाडयो बंद कांय ना. हांव म्हज्या युथाक घेतलो वेलसांव पालीच्या म्हज्या भुरग्यांक घेतलो दुसऱ्या भुरग्यांक आपयले आमच्यान कितें करपा जाता. सो हेजेर आमी पयलो स्टेप घेयलो. जे बेकरींक ते भोंवनासले
तांकां सांगलें म्हाका 500 ब्रेड जाय. फोंड्या फोन मारलो डायरीक, म्हाका दूद जाय. ह्यो 2 वस्तू हांवें पयल्यो सुरवात केल्यो. ते म्हाका कोर्तालीं आपोवपाक लागले व्हरपाक. म्हजी गाडी, आमचो यूथ तांकां घेवन, आमचे डिप्युटी सरपंच आसले ताका घेवन आमी सकाळ फुडें वचोन तें दूद हाडटाले, ब्रेड हाडटाले. आनी तें ब्रेड व्हरोन आमी एक घरांत ह्या वाड्यांनी, मुगेल्या वेलसां वाड्यांनी आमी लोकांक दिताले. सो हेजेर लोक इतलो खुशाल जालो कित्याक त्या दिसा त्या तेंपार लोक कोण भायर पांय घालनासलो. सो ह्या टायमार मिडियाचेर तेजेर आमची जायती पब्लिसिटी जाली. आनी हे हेजेर मागीर वास्को कॉमर्स जालें. हे भाशेन आमकां करपाक एक देवान म्हाका एक बरो विचार दिलो आनी म्हाका म्हज्या बराबर यूथ आहाय तेणी म्हाका आदार केलो. मागीर कितें जालें सर, हें लोकांच्या भितर पावपा जालें. मागीर लोक दुयेंत पडपाक लागलो. जेन्ना म्हजे वळखीन हांवें म्हळां तशें हांव सगल्यांची वळख दवरतां, जावं गव्हर्मेंट ऑफिसरांची, डॉक्टरांची, हेल्थ ऑफिसरांची. तेंच्या उद्देशी म्हाका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डॉक्टर राजेश पाटील जो इन्चार्ज आसलो तेणें म्हाका जायती ते कडच्यान म्हायती मेळ्ळी. डॉक्टर मोदू आसलो, सो ते कडेन म्हाका आनी जायती म्हायती मेळ्ळी. आनी ते म्हणपाक लागले तूं मुखार या सर, आमी गांवांनी अवेरनेस करया ऑन कोवीड. कित्याक तेन्ना लोक भितालो, आपल्याच्या मनशांक हात लायनासलो. तेन्ना हे दोगोय मनीस येयले, दुसरे डॉक्टर हाडले, वेलसांव आमी कोवीड अवेरनेस केलो. आनी ह्या कोवीड अवेरनेसाचेर डॉक्टर मोदून सांगलें म्हाका की एक कीट तयार कर, फॅमिली कीट. तितून आमी ग्लव्स, आखे कीट सेट, कोण मेलो जाल्यार ताका ते पॉलिथीन बॅग, असले 5 वस्तू आमी तयार करून कीट करून आमी पंचायतान दिल्यो, दवरल्यो. आनी ह्या अवेरनेसाचेर जायते लोकांक बेनिफीट जालो. आनी अशें चलता म्हणटकूच हांवें म्हज्या एकल्या फ्रेंडाक आतां अँबुलन्सा प्रॉब्लेम जाली. कोण आपल्याचे फॅमिलीक हॉस्पिटलांत व्हरपाक तयार ना जालो. आपल्याचे ओन फॅमिलीक दूख दिसता, फोफडेतालो लोक, पूण ते आपल्याचे फॅमिली ओनय जाले. अँबुलन्स सगळीं बिजी उरपाक लागली. जेन्ना हांवें म्हज्या एकल्या फ्रेंडाक फोंड्या फोन केलो, तो कांसालेचो, हांवें म्हळ्यार तुका कडेन 4-5 अँबुलन्स आहाय, म्हाका एक अँबुलन्स दी, पेट्रोल ड्रायव्हर हांव दवरतां. आनी तेणें म्हाका ताबडतोब एक अँबुलन्स दिली. 24/7 एक म्हयनो हांवें म्हज्या पंचायतांत बायलान तें अँबुलन्स दवरलें. फोन नंबर घायलो म्हजो, सरपंचाचो, ड्रायव्हर दवरलो. ह्यार सगळें करपाक हांवें ही लोकांक वेवस्था दिली. आनी ही मेळटाच कितलो लोक हें जाल्लो, घरां हें जातालो, तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरपाक फॅसिलिटी मेळ्ळी. आनी बरो ड्रायव्हर मेळ्ळो आनी तो म्हाका सांगपाक लागलो, पण एकलो ड्रायव्हर कोण फॅमिली हात घालना, पूण हांव पण तें गुबाता आनी घालता. सो म्हाका त्या ड्रायव्हराचो खूब उमेद दिसली. अशें करून जेन्ना हांवें म्हळां ते भाशेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जो म्हाका एक एक्सेस मेळ्ळो भितर सरपाक, हांव एवरी सॅटर्डे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वचपाक लागलो. आनी म्हज्या गांवच्या लोकांची खबर घेवपाक लागलो. त्या डॉक्टरांक, त्या सिस्टरींक मेळोन तेंची सोद घेवपाक लागलो. जेन्ना म्हाका सगळे म्हणटाले हे एजीचेर तूं वचनाका, बट हांवें सांगलें देवान आमकां रोचला आनी तोच आमकां टायम जातरी वतलो. हें चिंतून हांवें मुगे लोकांक सेवा दिली. जेन्ना ते डॉक्टर लोक म्हणटालो जेवण बरें न्हू, हें बरें न्हू, तें बरें न्हू, हांव थिंगा जेवण थिंग बसून जेयतालो. आनी असो लोकांक हांव म्हजो एक आदार दितालो. सर, आतां तुमी इतलीं वर्सां काम करतात, सो तुमकां अशें खंय तरी दिसता की कितें उरलां आमचें कमी, कितें अशें दिसता तुमकां केन्ना? आतां म्हाका वेलसांव जायतें काम उरलो. पयले सुवातेक आमचो एक फुटबॉल ग्रावंड वेलसांव पाल्ली, एक ग्रावंड जो आमकां ते बरे देखणारांनी तो ग्रावंड दिल्लो, सुमार 10,000 स्क्वेअर मिटर. आयज तो ग्रावंड आमच्या भुरग्यांक खेळपाक आमच्या हातांत ना. सो तो ग्रावंड म्हाका परत आमच्या युथांकूय हाडपा जायो, आमच्या पंचायतांक हाडपा जायो. कित्याक हांवें ITIचे तेजे सगळे डॉक्टर प्रमोद बार्बोज आहा तेन्नाचो सगळे हांवें तेजें इनाग्रेशन आनी सगळें केलां. तितलें ITIचे हांवें फायल काडून हाडल्या. आतां हें पंचायत न्यू बॉडी जालें म्हणटकीर हांव तेका लागतलो.
दुसरें जायते कडेन आमचे रोड विलेजींत रोड न्हय. एक रोड आमी गेल्या वर्साक जो 50-40 वर्सां कांड्या रोड नासलो तो आमी एक हाफ सुरवात केलो. सो असली जायती आनी डिफिकल्टीज आहाय लोकांच्यो, त्यो म्हाका जर देवान भलायकी दिली सो तेजेर म्हाका हात घालपा जायो. गव्हर्मेंटा कडेन मागपा जाय आनी आमच्या MLA कडेन मागपा जाय आनी हेजेर म्हाका हो वार मुखार व्हरपा जाय. तुमकां दिसता की गव्हर्मेंटान तुमची सामाजीक कार्याची दखल घेतल्या अशें दिसता तुमकां? आतां समाज आमच्या कार्याची गव्हर्मेंटान दखल घेतला हेजेर सांगतलो जाल्यार तो कसो आहा. आतां एक कॉन्स्टिट्युएन्सींत MLA निवडून येता. आतां सरकार कॉन्स्टिट्युएन्सी चोवपा येना, रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता आनी ते MLAचे सकयल पंचायत आसता. पंचायतान ते प्रपोजल MLA कडचे दिवपा जाय आनी MLAन ते सरकारा कडचे मांडपा जाय. तेन्ना आमी चोयताय सरकार तेजेर लक्ष घाता वा घालना. पयले सुवातेक सांगपा म्हणलें जाल्यार एज अ प्रेजिडेंट ऑफ शेतकार असोसिएशन, पाली शेतकार असोसिएशन, आमकां कितें तरी काम करतलो, कसल्यो NOC वो कितें घेतलो आमकां मडगांव वचपा पडटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान. जेन्ना आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना गांवांनी मेळपाक येयलो तेन्ना हांव पर्सनली मेळ्ळो जुवारी नाकार. हांवें सांगलें सर आमची एक डिफिकल्टी आहा एज अ शेतकार प्रेजिडेंट, आमकां एक झोनल एक सायड ऑफीस आमकां मुर्मुगांव तालुका जाय, कित्याक आमचे सगळे मारगांव वचपा पडटा. थिंगा सगळे मामलादार डिप्युटी कलेक्टर सार्वे हिंगा आहा मुर्मुगांव. आमकां तर एक तुमी ऑफिसर हिंगा घातले सब स्टेशन तर दिले आमकां व्हड बरें पडलें. आनी सरान म्हाका त्या दिसाक सेमान सांगलें हें काम तुजें 1-2 म्हयन्यां भितर कंप्लीट जातलें. आनी हें आश्वासन हांवें चोयलां जाल्यार तो प्रोसेस जाला. पूण आतां म्युनिसिपालिटी रेनोवेट कोता ताका लागून थिंगा प्लेस ना. सो ही प्लेस जाली म्हाका खात्री आहा आमचो CM हें झोनल ऑफीस सायड ऑफीस आमकां मुर्मुगांव दितलो. ओके. सो आयज तुमचो बर्थडे आनी त्या निमतान तुमकां कितें युथांक तुमचे मॅसेज दिवंक जाय? आज 2 तारीख 1948 हांव जल्मलो तेन्ना आनी आज पर्यंत देवान म्हाका जेन्ना हांव म्हगे सोशल लायफ वता तितून म्हाका देवान एक कुरपा दिल्या आनी पयलें म्हणटा हेल्थ दिला. आनी हे हेल्था लागून हांव देवा आर्गां दिता की म्हज्यान कितें तरी करपा जाता म्हगे गांवांक आनी युथाक. हांव युथा एकूच सांगूंक सोदतां की आतां पंचायत इलेक्शन आमी पळयलें, असेंब्ली इलेक्शन आमी पळयलें, आमकां कितें दिश्टी पडटा दुस्मानकाय हेजेर तो झगडटा तेजेर तो झगडटा तेजेर तो झगडटा. हेंच लायफ हांवें म्हजें यूथ आहा तेन्ना हांवें केलां. सो हांव MLA बरोबर भोंवपा पडलां, पिवपा लागलो आनी म्हगे कॅरियर हांवें काबार केलो. आज हांव युथा सांगूंक सोदतां तुमकां कोण बरो, तुमकां कोण फावतलो ताका तुमी सिलेक्ट करे पंचायत इलेक्शनाक. आनी पंचायत इलेक्शनाक हांव सांगूंक सोदतां जे कॅन्डिडेट बसताय तांकां आज गोवा पंचायत राज एक्ट हो पयलो तुमी घेयाय आनी वाचूं लागाय. कित्याक हो आमचो एक आमी कशें म्हणटाय हे आमची सुरवात. आज हांव चोयतां हो पंचायत राज एक्ट कोणा कडेन ना. हांवें म्हज्या पंचायतांत सगळ्यांक हांवें म्हज्या पयशांचे घेवन हांवें सगळ्या मेंबरांक दिले. कित्याक हो जावन आसा आमचें बिगिनींग सुरवात. देखून हांव युथा सांगतां आनी बसताय तेंकांय सांगतां हो पंचायत राज एक्ट बूक घे आनी तेजेर कितें आहा कशें पंचायत चलोवपाचें तुमकां म्हायती मेळटली. आज आमी चोयता जाल्यार हांव कोणाकूय होकमान कोना, पूण आज तर हांव चोयता जाल्यार आमच्या टायमार पेमेंट नासलो, आमच्या टायमार एक्सपेंडिचर नासलो, कांय नासलो, पूण आमी मोगान काम कोताले. आतां ना आयल सेंड अ स्टॉप ऑर्डर, आयल स्टॉप दॅट वर्क अशें पंचायत कडच्यान उतर येताय. सो बेज ऑन वॉट
ते सांगपाक तांकां आन्सर आसना. आमी स्टॉप ऑर्डर काडटाय, आमी आनी कितें कोताय. पूण बेज आज न्हू सगल्याक एक्ट आहा. आज सरकार सांगता फास्ट ट्रॅक केस्यो. फास्ट ट्रॅक तुज्यान करूंक जायना, कित्याक देर आर 2 people आर फायटींग. तुजो एडवोकेट सांगता आय वॉन्ट टू सबमीट समथींग, तेजो तरी ही हॅज टू फायल द रिप्लाय. सो गव्हर्मेंटान कितली ऑर्डर फास्ट काडूं, देर इज अ प्रोसिजर. सपोज हाल्या हिंगा तुजें आतां जालें, द पार्टी कॅन गो फॉर अपील. आज जायत्यो सिवील मॅटर 25-30 वर्सां चलताय, पूण गव्हर्मेंट जें सांगता फास्ट ट्रॅक म्हणून केन्ना फास्ट ट्रॅक जावपाक शकना. कित्याक देर आर प्रॉपर रुल्स. आनी कोर्ट प्रत्येक ज्या मनशाक टायम दिता. विथीन दॅट टायम ऑपोजिशन पार्टी एप्लिकंट डिस्कस कोता आनी मुखार वचत रावता. सो खुंयच्या सरकाराच्यान सांगूंक जायना. एक केस सांगो जाता, यू सेटल दीस केस विथीन 6 months, विथीन 1 year. सगल्यो केसी सांगपा जायना. सो हांव सरकाराकूय सांगूंक सोदता की तुमी आमकां पिशको नाकाय. फास्ट ट्रॅक म्हणून आज कांय ना जातो म्हूण. फास्ट ट्रॅक कांय जावपाना, कळ्ळें. द रुल्स इज अ रूल. तो रुल्स दोनूय पार्टी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आमचें तें फ्लिकेशन जाता, म्हणजे तूं ह्या वादान तूं त्या वादान ना. रुल्स जेन्ना वान्स मॅटर कोर्टान पडली आनी देर आर 2 sides, ती केन्ना सोंपपाना. सो हें हांव सांगपाक सोदतां. सर तुमी अल्कोहोलीक एनोनिमस ह्या कॅम्पेनाक जोडल्या, सो कित्याक आनी कशें जोडलें? सो अल्कोहोलीक एनोनिमसाचेर सांगचें म्हणलें जाल्यार हांवें सांगलां ते भाशेन सुरवातेक म्हाका मजा दिसली सोरो, आनी हांव थोडे वर्सां भितर 4 वर्सां भितर क्रॉनीक अल्कोहोलीक जालो. आनी क्रॉनीक अल्कोहोलीक म्हणचें कितें, तुका सकाळीं हात कोंकणेताय, सकाळीं सोर जाय पडटा. सो ह्या वेळार म्हाका जायते डॉक्टरां बोगले वयलो, पूण क्युअर म्हाका जायना जावपाक लागलें. डॉक्टर म्हाका बरें करून धाडटाले, पूण मागीर ट्रिटमेंट कोताले, पूण म्हाका सकाळीं म्हाका जायना जालें. ह्या वेळार हांव कांसावले हेल्थ सेंटरांत म्हाका एक डॉक्टर फ्लोरिस म्हूण मेळ्ळो मारगांवचो. तेणें म्हाका एडमीट केलो आनी तेणें सांगलें तूं वायट मनीस न्हू, पिसो मनीस न्हू, तूं एक दुयेंत मनीस. हांवें म्हणलें डॉक्टर दुयेंत जाल्यार हांव तुज्या बोगले येयलो. आनी तेणें म्हाका सांगलें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आज सांगता अल्कोहोलिकाक आमच्यान बोर करपा जायना, आनी अल्कोहोलिकाक सोरो बंद करपाक कसलें वखद ना. बट आमी तुका एडमीट कोताय, तुजो सोरो ड्रिप्स बा घालून आमी काटाय, तुका क्लीन कोताय. मागीर ती एक अल्कोहोलीक एनोनिमस संस्था आहा, तूं तितू वच. आनी जेन्ना तेणें थिंगा आसतना आज संपलोलो वाल्फ्रेड अंताव आरोसीचो, तो एक पयलोच गोंयां पुनासून ही मॅसेज घेवन येयल्लो. तेणें म्हाका येवन जायते कडेन भोंवडायलो, आख्खे गोंया भोंवडायलो. आनी हांवें पळयलें हे संस्थेंत व्हडले टॉप लेवलाचे मनीस आहाय येताय. सो हांवें चिंतलें हांवूय रावतलो. आनी 4 तारखेर मायाचे 1987 म्हजो निमाणो सोरो बंद जालो. आनी आज 35 years हांव सोऱ्यांतल्यान पयसा सोबो लायफ जियेता. म्हजी मॅसेज दुसऱ्यांक दिता आनी कोणाकूय हेल्प जाय म्हजें, फ्री हेल्प, पयशे घेयनासतना. आज अल्कोहोलीक एनोनिमस सगळे आख्खे वर्ल्ड आहा. सो आमी आमचो अनुभव सांगताय, कितें गरज आहा जाल्यार दोतोरांचो हेल्प मारताय. आज डॉक्टर, फ्रेंड्स ऑफ ए पाद्री, सोशल वर्कर सगळे हे हेल्प कोताय. आनी हे अल्कोहोलीक एनोनिमस एक पयसो घेयना, एक ना म्हूण कोणाचें जात का धर्म चोयना, फकत हे एका आदार दिता हितूंतल्यान भायर सरपाक. सर तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आमकां आयज दिलो त्या बद्दल तुमचे मनपूर्व आभार. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी लास्ट हांव सांगूंक सोदतां आज डबल ट्रॅक आनी हो कोडस्याचेर पयलो आवाज करपी वेलसांव हांव. कित्याक जेन्ना पयली एक ऑर्डर काडली डायरेक्टर ऑफ पंचायतान की सेक्रेटरीन वचून सर्वे करपाक आमचे वेलसांव. आनी ही ऑर्डर जेन्ना म्हाका म्हज्या हातान पडली, हांव पंचायतान वचून सेक्रेटरी बंद केलो आनी लोकांक आपयलें ही सेयींग दॅट डायरेक्टर ऑफ पंचायत कॅनॉट इश्यू डायरेक्शन टू द पंचायत सेक्रेटरी.
for land acquisition purpose. Only deputy collector, Mamladar got a power. आणि ती within 24 hours हांवें ती ऑर्डर कॅन्सल करून गेली फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. आज जायत्या मुठाय आमी कोडशाचेर, रेल्वेचेर, डबल ट्रॅकाचेर आवाज करता. हांवें पयलो आवाज केला आनी आज पासून म्हज्या वेलसांव गांवांत हांव खंयच्याय वेळार आमकां डबल ट्रॅक आनी कोडसो नाका हेजेर हांव आवाज करीत आहा. आनी म्हज्या पंचायत वांगड्यांकूय हांवें सांगलां आमी आमच्या वेलसांव पंचायतान सदांच झगडचें, आवाज वयर करचो हे खातीर. सो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आख्या मिडिया टिमीक की म्हजो विचार, हे जाणटेपणाचो विचार तुमी आज मिडिया वतवेन म्हजे बड्डेया वतवेन तुमी हो तुमचें चॅनल प्रत्येक कडेन पावयतले म्हूण हांव तुमच्या सगळ्यांचे दिनवास आठयतां. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.